ही घडणूक बुधवारा सांजे घडली. मिळिल्ले माहिती प्रमाण दिवचल बाजारातले छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल इमारती फाटले वटेन आशिल्ले संकल्प गार्डन हे इमारतीत हो प्रकार घडलो. हे विशीं मेळिल्ली माहिती अशी, काल सांजे एक परप्रांतीय दुबावित तरणाटो संकल्प गार्डन हे इमारतीच्या 3ऱ्या माळ्याचेर येवन थंय आशिल्ली मेन गेट तोडपाक लागलो. आवाज जातकीच थंय रावपी एका फ्लॅटान रावपी पिंटो नांवाचे बायलेन भायर येवन त्या तरणाट्याक हटकलो. मात आपूण बेश्टोच आयला अशें सांगून तो तरणाटो सकयल देंवलो. कांय वेळा उपरांत हो तरणाटो परत त्याच माळ्याचेर येवन तीच गेट तोडपाक लागलो. तेन्ना पिंटो नांवाची ही बायल भियाली आनी तिणें मजती खातीर बोवाळ केलो. तिचो बोवाळ आयकतकीच इमारतीच्या सकयल आशिल्ले दुकानदार आनी कांय लोक वयर धांवून गेले आनी तांच्यांनी ह्या दुबावित तरणाट्याक गेट तोडटाना रंगे हात धरलो. हे विशीं दिवचल पुलिशेक खबर दितकीच सुमार 40 मिनटां उपरांत दिवचल पुलीस घडणूक थळार येवन तांच्यांनी ह्या दुबावित तरणाट्याक ताब्यांत घेतलो. हो दुबावित तरणाटो मूळ खंयसरलो तें अजून कळूंक ना आनी तो हे बिल्डिंगेंत चोरी करपाक काय आनी हेर कारणांक लागून आयिल्लो तें कळूंक ना. ते विशीं दिवचल पुलीस तपास करतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जेन्ना गेट तोडटाना ह्या दुबावित तरणाट्याक लोकांनी धरलो ताचे उपरांत कांय जाणांनी ताका मारपेट लेगीत केल्ल्याचें कळटा. दिवचल पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.